मेजर प्रॉब्लेम आम टॉर्च घेवन सायबिणी भोंवता हिंगा सायबिणी भोंवपा काळखांचे आमच्यान जायना लोक म्हण तुमी ह्या वाड्यार कितकोन रावताय काय म्हण लायट नासतना ह्यो लाजी कित काय म्हण तुमी गेल्यो मागीर कोणा सांगलें तुमी असं बंधन आमी इंजिनियरा हेका हेमंता सांगले हेमंतान आमकां लेटर पासून दिलो हा सोल पास काउन्सिलर ऑफ दिस वॉर्ड कितें सांगलें तेणें तेणे सांगला तुमगे हें पास जालो हा म्हण रोड पण अजून काही ना त्या सायड कितली तेप जाली अशें आहा आतां हे आता तो हे सण हा मरे कितली वर्सां जालीं सांग 5 वर्स जाली 5 वर्सां जालीं असोच आहा. पोतून येयली सावयले कोण आतां तितून पडपाक शकता न्हू तुम वोटिंगा पोतून काउन्सिलर बसलाय तुमगे काउन्सिलर काम कितें करपा तुमी मागीर तो कितें म्हणटा आन्सर कितें दिता हेजेर तो म्हणटा आपूण पयशे दिवन येयलो म्हण लोक पयशान दिलो म्हणटा आनी लोक म्हणटा विचारल्या पयशे गेले म्हण पयशे दिले म्हणटा लोकांक आनी कितें आसा विशय तुमगेलो विषय आमकां एक लायटी जाय रस्त्यार लायटी ना काळो रस्त्यार अजिबात लायटी ना रातीन आमकां 7 नंतर आमच्यानी वयर येवपा जायना टॉर्च बरोबर वचपा जावं किंवा भंय दिसता आनी हांगा कितें जाल्यार भायले जे पळय कंट्रक्टर आमच्या कामां आसा न्ही ते सगळे भायले आसात लायट ना आमकां काळखांतल्यान कोण आयलो आनी झूप करून आमकांच कळ्या मिटी मारून त्या खाची मेळ्ळे कांयच कळपाचें ना पळय आमकां 7 नंतर वयर येवपाची परिस्थिती ना आनी तोडकारान म्हाका एकच सांगलें कितें कारण हांव तुगे काउन्सिलराक विचारल्या उपरांत ताणें 20 लाख रुपया दिवन तो निवडून आयला त्या द्वार आपूण पयशे दिले जाल्यार आपूण तुमकां काम कित्याक करता म्हणून अशें सांगलें अशें सांगलें तोडकारान मागीर काउन्सिलर कितें म्हणटा काउन्सिलर कितें अब जाला रोड पास जाला पूण हांगा एक अनवळखी मनीस येयलो जाल्यार पडोन भितर वचपाक शकता न्ही ह्या जाग्यार पडली आमी पडली लोक जाल्यार आतां पळय कपलाचे दाखयता पळय भितर घालून पळय लोक चड हांवूच पडलेले आहा हांगा खूब जाणांनी पडलेले आहा न्ही आतां तुमी हो लेबर हाडला तुमच्या खर्चान हाडला होय आमी वाड्यावयले लोक एकठांय जायन खर्च केला कित्याक म्युन्सिपालिटी काम करना म्हणून कोण एक्शन घेयना 5 वर्स जाले आमी चोयता हिंगा हे स्वच्छ भारत अभियान चलतालें पळय काणकोण हांगा कोण येवना हेले निवळ करपाक हिंग कोण येयलोले तेम कांय केलें ना हांव 2-4 म्हयने हांव कचरो आहा मरे हिंगा हितूंतल्यान उडी घाल एक दीस एस चोयलो म्हगे चेड्यान चोयलें हिंगा एसीच्यान वयतना एसीच्यान कित्याक लागून ते काळखा लागून येता ग मेन म्हळ्यार लायट ना मेन म्हळ्यार जंगला लागून हिंग वाघ लिपोन रावताय आनी हिंग सुणी बिणी आमगे सुण्या पासून 2 फावट वाघ घेवन गेलो जिवाणे आनी वाघ येता हय जिवाण्यान वाघ पण लायट घातलेल्या कांय प्रमाणात सॉर्ट जावपाक शकता लायट घायल्या पयसान दिसपडटा न्हू बाब जिवाणे हा वो वाघ हा म्हणून हय निवळ कोणूच करना न्हू हे आतां कोण कोन्नाय म्हूण आमी मुखार चल्लाय वाड्यावयले लोक एकठांय जाय आमकां सगळें येयला तुका 5 वर्सांनी कितें केलें विचार कितें केलें काम विचार हिंगा कांयच करूना कितें केलां तो आपूण पयशे येयले म्हणटा मागीर कोणा पयशे दिवन येयले म्हणटा कोणा लोकां हात आपूण पयशे दिवन येयला पण कांय कोना तेणी आरोप बी केला तुजेर तूं कांयच 5 वर्सां जालीं हांगा येयच ना कांयच काम करना सगळे लोकांना आरोप आसा ना ना म्हाका आरोप काय ना म्हाका कोण अप्रोच जालो ना त्या प्रमाणे हांवें पळय टेंडर केलाय की बिकॉज ऑफ कोडा लागून ती वर्क ऑर्डर दिवपाक मेळना हय एक्चुअली फ्रॉम 5 वर्सां म्हणल्यार कितें प्रॉब्लेम जालो वर्क ऑर्डर दिवपाक 5 वर्स प्रॉब्लेम आतां आतां जाला सगळें काम आनी हॉस्पिटल गाडींक रोडाचेर जे होल्स पडल्या पळय खंयचे ते होल हे सगळे रोडाचेर होल्स पडलेले लादी मोडलेले ते बीन कित्याक लागून जावना म्हणटा रिपेर करून घेतलो 5 वर्सां पर्यंत जावना न्हू ना पण अप्रोच करपाक न्ही कोणाला रोड सांगपा पडना न्हू कोणी